नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गवणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. TCP 16B कन्वर्जना विशीं विजयाच्या आरोपाची चवकशी करूंक लायता. विजयाक लिगल नोटीसय धाडटा म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. TCP 2,000 कोटींचे स्कॅम. मुख्यमंत्री आनी आदलो TCP मंत्री बाबू घुसपला म्हणून विजय उलयल्लो. विजय TCP मंत्री आशिल्लो. TCPच्यो फायली सरळ CMक येनात हें खंय विजयाकय खबर आसा. विजय म्हणटा नोटीस येवं दी, मागीर पळोवया. विजय सरदेसायाक हांव लिगल नोटीस धाडपाचो आसा. ज्या TCPचे हांव आतां पर्यंत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तो स्वता TCP मिनिस्टर, ताच्या उपरांत तिसरो जालो. त्या TCP डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्ट फायल्स मुख्यमंत्र्या कडेन केन्नाच येना हें तोकाय खबर आसा. अननेसेसरी खंय तरी लोकांची लक्ष दुसरे कडेन डायवर्ट करपा खातीर कितल्या हजार कोटीचो स्कॅम म्हटला पळय न्ही, ताका लिगल नोटीस सर्व करपाक लायता आनी तेजी सगळी डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लिगल नोटीस सर्व केली. विजय म्हणटा नोटीस येवनी मागीर कितें ती जाप दिता. आतां कितें जालें 16B बरी जाली, खंयच्या वॉशिंग मशिनान वचून निवळ जावंक लायली. सो 16B म्हणटा तें स्कॅम हें आज पासून हांव म्हणटा. आतां नोटीस ती येवन दी, नोटीस कितें धाडटा ती पळोवया, ताजी रिप्लाय मागीर दिता. प्रोडांटा खातीर श्यामसुंदर फडते आनी भीमा पाटील. पयलें मेड इन इंडिया लायट कॉम्बॅट अटॅक हेलिकॉप्टर एअरफोर्सांत. प्रचंड नांव. नवरात्रीच्या मुहूर्तार हें इंडक्शन जावप ही म्हत्वाची गजाल म्हणून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग उलयलो. जयपुरांत रक्षा मंत्री सिंग CDS एअर मार्शल VR चौधरीचे हजेरींत इंडक्शन. नायट अटॅक ताकीच्या ह्या हेलिकॉप्टराची स्पीड वराक 286 किलोमीटर, रेंज 550 किलोमीटर, वजन 5,800 की. लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है. यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है. जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है. इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है. लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा. नागवा शिरोडकार सुरी हल्ल्याचे केशींत होणजूण पुलिसांनी आनीक 5 जाणांक आंबोली एका हॉटेलांतल्यान उखल्ले. मुखेल आरोपी टार्झन पार्सेकाराचो रिमांड 10 दीस वाडयला. दुसरे एके खुनाचे केशींत जामिनाचेर आसतना टार्झनाचें नवें कर्म. टार्झनान पार्टी केल्लो कळंगुटेच्या एक्स क्लबाचो पात्रांव मनोज सिंग फरार. ताकाय सोदतात. रवी मात अजून क्रिटिकल. Last night, PI Prashant Desai has got a very good input of remaining accused person, and they are hiding in Amboli, Maharashtra. The team immediately, without wasting any time, we kept this information very secret, and PSI Sahil Warak has done a commendable job. He, with just 5 people, went and raided one hotel at Amboli. And he managed to get all these 5 criminals, remaining last 5 criminals. We'll be sending a case under National Security Act against this Tarzan Parsekar, and one more proceeding for externment will be submitted. Plus all this wherever he got a bail, we'll be sending the reports to the concerned court for cancellation of bail. Manoj Singh presently absconding. We will be searching him. And probably we already submitted report to Kalangut PI to take action on the illicit things going on in Expire. गोंयच्या अभयारण्यांनी वाघाचें पोट भरूंक जनावरां उणी म्हणून नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीचो सर्वे सारको ना.
पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकाराचो दावो. सर्वे पावसा उपरांत जावंक जाय. आंकडो सारको मेळटलो. हरणां, गवे, चितळां, मेरू, भेकरे, पिसय ह्या रानवटी जातींक राखण जाय. सरकारान पावलां उखलची. गोंयच्या अभयारण्यांनी खंय 6 वाघ आसात. गोंयांत हरण किंवा त्याच परीन गवे जे आसा आनी हेर जे तृणहारी प्राणी आसा तांची संख्या जी आसा ही कमी कमी जायत आसा अशा प्रकारचे सर्वेक्षण सांगता. परंतु हे सर्वेक्षण जे आसा हे विशिष्ट कालखंडान केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ह्या कालखंडान म्हणजे पावस गेल्या उपरांत जर हे सर्वेक्षण जालें जाल्यार निश्चितपणान गोंयांत कितले तृणहारी प्राणी आसा हे स्पश्ट जातलें. ह्या तृणहारी प्राण्यांक जर व्यवस्थितपणान संरक्षण मेळ्ळें, त्यांचे जर व्यवस्थितपणान संवर्धन जालें जाल्यार म्हाका दिसता की त्यांची संख्या जी आसा अशा सर्वेक्षणान स्पश्ट जातली की ती समाधानकारक आसा. आनी ह्याच संख्येक लागून गोंयान वाघ आसा, वाघ जे आसा हे कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान येता अशा प्रकारचे आमचे वन मंत्री आनी हेर वन खात्याचे जे प्रतिनिधी आसा ते परते परते सांगता. पूण तातूंत तथ्य ना. गोंयांत सध्या 6 वाघ आसा आनी ह्या 6 वाघां खातीर अशा प्रकारे तृणहारी जे प्राणी आसा, चितळां किंवा मेरू जे आसा किंवा भेकरी आसा किंवा पिसय आसा हेंचें प्रमाण जे आसा हें समाधानकारक आसा. फक्त जंगलांतलो तेंचो राबितो जो आसा, नॅचरल हॅबिटॅट आसा तो खंय तरी संकश्टान आसा आनी तो सांबाळपा खातीर जर वन खात्यान व्यवस्थीत रित्या यत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता की तेंची संख्या जी आसा बरी वाडोवन ह्या सगळ्या प्राण्यांक तेंचें अन्न जें आसा हें गोंयांतूच मेळटलें. रानांनी गवताची कुर्ना दोंगुल्ली सरकारान उदरगतीच्या कामांक दिवंक ना जाल्यार रानांनी वाघ तसल्या जनावरांक खाण मेळटले. गोंयान हे जे वाघ किंवा बिबटे जे आसा तेंचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें हाच्या खातीर गोंय सरकारान आनी गोंय सरकारचे जे वन्य विभाग जो आसा तर तेंच्यांनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर गोंयांतली गवताची कुर्णा जी आसा, ग्रासलँड जी आसा किंवा जे प्लॅटोज जे आसा ह्या प्लॅटोंचें रक्षण जर केलें आनी ते जर विकासाच्या कामा खातीर जर दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हे तृणहारी प्राणी जे आसा तांकां व्यवस्थितपणान अन्न मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. हायवे, पूल अशा साधन सुविधा प्रकल्पांक नेट मेळटलो. केंद्रान 2228 कोटींचे प्रकल्प मंजूर केल्यात. PWD मंत्री काब्रालान मोदी सरकाराचे उपकार मानले. बायोडायवर्सिटी बोर्डाची बसका जाल्या. नवी पंचायत मंडळां जाल्यांत तांणी बायोडायवर्सिटी कमिटी करची म्हूण उलो. लोकांनी दिवाळेक कमी प्रदूशण करपी ग्रीन क्रॅकर्स वापरचे. 16,000 लिटरां वयर नळाचें उदक वापरतल्याकूच 5% दरवाड लागू. 2,228.78 crores from highway. I would like to thank Honorable Gadkari साहेब. म्हाका दिसता आमी फाटीं 15 दीस पयलीं मिटींग घेतलेली. खुबशे न्यू बोर्ड पंचायती जाल्या. आतां बायोडायवर्सिटी बोर्ड कन्स्टिट्यूट ते करपाचे आसा. सो आमी तांकां सांगलां की लोकांक जशे एंड ऑफ दीस मंथ स्पेशल ग्रामसभा करपाक लायल्या. डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिशन आशिल्ले. रिक्वेस्ट करता दॅट पीपल शूड यूज फायर क्रॅकर्स म्हणजे ग्रीन फायर क्रॅकर म्हणजे कॉन्सेप्ट आसा आनी दे कॅन ऑल्सो एन्जॉय. देवालकाक कोणें म्हणलेलें तांकां बिलां 16,000 युनिटा पयर चड येता आसतली आनी ती काडपाक पडटली बिलां तेंची आनी ताकोवपाक पडटली. कोण ऑपोजिशनान म्हटल्या पळय तांकां दुखले आसतले. तेणे 16,000 लिटराचे कमी वापरले तांकां बिलां येना. तेय झिरो स्किमी घेतले. तोच सांगता न्ही व्हायट पेपर हाडटा म्हूण सांगना. पूण जाका इफेक्ट जावपाक जाय पळय तो काय इफेक्ट जातलो. तेजे स्टेटमेंट केलो खूब की सरकारान स्कीम सांगलेली. आतां आमी खंयची स्कीम विड्रॉ करूं ना. त्या स्किमी भितरूच 5% इन्क्रीज आशिल्ले. जे 16,000 युनिट जे वापरता तेजे वयर तो स्लॅब जांकां पडटा तांकां ते मार्जिनली इन्क्रीज जातले. 16 ऑक्टोबराचे झेडपी पोटवेंचणुकेक आर्जीन तिनूय मतदारसंघांनी उमेदवार घाले. दवरले अँड्र्यू रेबेलो, कुठ्ठाळे लेस्ली गामा आनी रेश मागूश साईनाथ कोरगांवकार आर्जीचे उमेदवार. झेडपी वेंचणुकेक पक्षाक चिन्ह अजून मेळूना. उमेदवारांक चिन्ह मेळ्ळे उपरांत खंय घोशणा जातली. सरकाराक बुद्ध शिकोवंक गोंयकारांक खंय आनीक एक संद. तशें ह्या फावट फुटबॉल हे सिंबॉल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडल्यान मेळना. ताका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले तांकां तिनूय कॅन्डिडेटांक
अल्फाबेटिकल ऑर्डरा प्रमाणे तांकां सिम्बॉल मेळटले जे 8 तारखेर फायनल जातले. सो कितें सिम्बॉल मेळटले ते आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. दवरले कॉन्स्टिट्युन्सी कॅन्डिडेटांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता. तशेंच गोंयकारांक उलो मारपाक सोदता की हो परत एक चान्स येयल्लो आसा. घातकी जुदास कशे घातकी करून गेल्ले आसा, तेंच्यानी उडयो मारलेल्यो आसा आनी गोंयकारांक परत फटयल्ले आसा. हेच्या फुडें ही फटींगपणां जावपाक जायना म्हणून तुमकां उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी हे जे आमचे तिनूय कॅन्डिडेट आसा हेंकां तुमी तेंको दिवचो. आयज पत्रादेवी करासवाडा हायवे एक्सिडेंटाचो सापळो. सरकार हायवे बांदता मात हायवेक सर्वीस रोड ना. दर दिसा रस्त्याचें डायव्हर्जन जाता मात सायनबोर्ड ना. ह्याच कारणाक लागून कितलेशेच जाण ह्या मार्गार सोंपले. ताका हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. उगवेचो लोक केन्ना सावन फ्लायओव्हर मागता कोणूच कानामनार घेना. आयज पत्रादेवी ते करसवाड्या पावत जे एक्सिडंट जाल्या ते आयज सांगता सोय ना अशें जाल्लें आहा आनी हेतूर आमचे लोकलय भरपूरशे भितर डेड जाल्ले आहात. आयज लोकलांचे सुद्दां तेंच्यांनी कांय सर्वीस रोड दवरून अशी वेवस्था केल्ली ना. आयज हे फुडें अशेच एक्सिडंट वाडत रावतले, लोक वस्ती वाडटली, गाडयो वाडटले. हेचेर तेंच्यांनी कितें प्रोविजन केला की ना हे कांयच कोणाक खबर ना. आयज कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक मनमानी जाय तशे डायवर्ट रस्ते करून दवरता, ताका शायन बोर्ड लायना. हय, PWD आमी जे उलयले आहा तेच्या पयलींचो मिनिस्टर आसलो तेच्या कडेन आमी उलयल्ले की आमकां उगव्या रोडाक तर तो पयलीं फ्लायओव्हर जाय. कित्याक सांगपा आमची शेतां अख्खी आमची रोडार हायवे रोडार. मेन म्हटल्यार MVR कंपनी आसा त्या MVR कंपनीन अगदी बेजबाबदारपणे ह्या रस्त्याचें काम चलयल्लें आसा. जे कितें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा त्या कामाची क्वॉलिटी आमकां दिसता. रस्त्याक लेवल ना. रस्त्यो जर आमी रस्त्या वयल्यो गाडयो जर आमी 80-100 स्पिडीन जर येयल्यो जाल्यार गाडयो हालतात आनी गाडयो रस्त्या भायर वचपाची खूब हांगा संभावना आसा. चडशे एक्सिडंट पेटल जाल्ले आसात. आतां हे पेडस्ट्रियन जंक्शनार आमी लास्ट 1 इयर जो आयुष मंत्री ऑनरेबल श्रीपाद भाऊ नायक तेजे कडेन आमी रिप्रेजेंटेशन केल्लें की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचो म्हणून. तशेंच आमी कॉपी CMाक दिल्ली. PWD रोड जायते डिपार्टमेंटांनी आमी कॉपीज दिल्ले. मागीर आमच्या रिप्रेजेंटेशनान तेंच्यांनी हांगा जंक्शन केलें. पण आमची मागणी आशिल्ली की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचें. तुम्ही जर खंयच्याय PWDन वचून विचारशात न्ही जेन्ना रस्तो चलता काम चलता जाल्यार ताका स्टँडर्ड खंयचो लागता. ताका म्हाका इतली गॅरंटी आसा की गोंयार 9 PWDची रोड्साची डिविजन आसा, 6 रोड्स आनी 3 हायवे. म्हाका इतली तुमकां हांव खात्रीपूर्वक सांगता की त्या इंजिनियरांक तो IRC कोड खंयचो तो खबर आसपाना. मोस्ट ऑफ द इंजिनियरांक खबर आसपाना. सगळ्यो तरेच्यो सायनी आसपाक जायो, रोड मार्कींग आसपाक जाय. हांव जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलें इंजिनियरांक PWDच्यान सांगलें सर थंय सायनेजीस ना. ते म्हाका उत्तर कितें दिता की तेजें काम चलता. म्हणजे तांकां इतलें खबर ना की काम चलता जाल्यार वर्क झोन सायनेजीस जाय. काम कंप्लीट जालो जाल्यार IRC 67/2012 प्रमाणे परमनंट सायनेजीस जाय. संविधानाप्रमाण लागू कांय अधिकार OBC समाजाक अजून मेळूनात. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या दिवचल 70 तालुका OBC मेळाव्यांत उलो. खंयच्याच समाजाचेर अन्याय जावंक दिवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री सुवाळ्याक उलयला. घडये प्रक्रियेंत घाळपणाक लागून खंय एखादी फायल उरल्या आसुये सगळ्या समाजाचेर खंय सरकाराचें लक्ष. थोड्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा OBCच्यो ज्यो बाय कॉन्स्टिट्युशनल रायटा प्रमाण OBC लोकांक मेळूंक जाय त्यो अजून पर्यंत जश्यो मेळूंक जाय ते पद्दतीन आमकां मेळना. हे सगळे आमी विस्तर आमच्यो जी निवेदनां आसा ती आमी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्या कडेन पावयल्ली आसा. पण तांच्या व्यस्त शेड्युलानुसार तेचेर जे पद्दतीन आमकां सकारात्मक जो आमी अपेक्षा करता आमचो मुख्यमंत्री म्हणून तो सकारात्मक जो विचार आसा अजून जावंक ना. खंय तरी प्रोसिजरल लॅप्सीस जेका आमी म्हणटा खंय तरी हे सगळें करता आसतना फायलींच्या गडबडीत किंवा कदाचित आमी म्हणटा जशें की थोडेशे उसरा जाला आसतलो. बट मुद्दामून खंयच्याच बाबतीत कसोच म्हणजे इंटेन्शनली खंयचीच गजाल उडोवंक ना आसतली. निदान म्हाज्या कडल्यान तरी हांवें मुद्दामून कित्याक सांगलें तर हांव बारीकपणान म्हणजे एकदम
बारकायेन लक्ष दिवन आमच्या खंयच्याच समाजाचेर खंयच्याच जातीचेर तो अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमचें सरकार कटाक्षान लक्ष दिवन तें काम करीत आसा आनी त्याच खातीर जेन्ना इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे रिजर्वेशन भारत देशात पयले फावटी जेन्ना लागू जालें आमी जशें म्हणटा की ओबीसी SC ST हांकां रिजर्वेशन आसा तशें ह्या समाजात इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आसतलें पयशा खातीर मागास आसलेले लोक आसा तांचेरूय अन्याय जावचो न्ही म्हणजे तो सुद्दां आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या 10% ऑफ द रिजर्वेशन वेरियस हेका म्हणजे भारत देशात लागू केल्या उपरांत रोखडेच ते गोंयांत लागू करपी गोंय हे पयले राज्य आशिल्लें. माय आयुष आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आनी नुवेंच्या माय आय हॉस्पिटलान थंयच्या समाज वावुरपी PO केविन बारेटोच्या आदारान नुवें हेल्थ कॅम्प दवरिल्लो. कॅम्पांत दोळे हाडांची दुयेंसां कॉलेस्ट्रॉल तपासलें. वेर्णा मडगांव आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांक सेवेक अशे कॅम्प दवरपाची येवजण आयोजकांनी उलोवन दाखयली. Thank you, Mona Sota, Father, Parish Priest of Verna, for giving us this place, and Dr. Nirvan for organizing this camp along with My Eye Hospital. ह्या वाट्याक कित्याक लोकांक मातशें बरेंपण मेळपाक कित्याक आमी चोयलां लोकांक जायत दुयेंसां जायत आडकोळ येताय आनी ताका लागून आमी कॅम्प तेंचे मुखार दवरताय कित्याक तेंचें एक बरेंपण जावपाक की जायते पाटी लोक दोतोरा बरें वचना पोस्टपोन करता कित्याक तांकां टायम आसना वो तांकां एक येवजण येना दोतोरा बरें वचपाक सो ताका लागून आमी एक तांकां एक फेसिलिटीज तेंचे मुखार दवरताय की तुमकां येवन प्रायमरी चॅकअप करपाक थोडी जरी थोडी तांकां बारीक कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार तें कोटा ते. We are checking all the blood pressure, cholesterol, diabetes for the people, and we are doing awareness about the thing. We are doing free eye checkup for the patient, and we are giving them free medicine also. So we can try to reach maximum people, and at least we can check their vitals, how much it is keeping BP and sugar. If we can check them vitals properly, then we can save them from the stroke, brain hemorrhage, heart attack, anything. So regular health checkup is required for the people. So we are trying to reach to the village people around the Verna and our Madgaon area. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.